तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत चवथ स्पेशल आणि आम्ही आज आयले आसात बाणस्तारी बाजाराक कारण बाणस्तारीचो हो बाजार सामको अशें म्हणटात की नंबर 1 आणि हांगा सगळे तरेचे माटोळेचे धरून चवथीचे बाकी सगळे सामान मेळटात. तर पळोवया हांगा कशे तरेन बाजार भरला आणि लोक कशे तरेन व्हडा उमेदीन चवथीची तयारी आपल्याली साजरी करपाक हांगा ह्या बाजाराक आयले आसात ते जाणून घेवया. लेट्स गो. भाऊ किती म्हणटा कसं चालल्या चवथीची तयारी? ती तयारी चालल्या ती बरीच चालल्या पण पाहिजे. आणि किती घेतले आज? सकाळी घेतलाय सामान आता मस्त येयलो आता भाऊ मोठा हुशार सकाळी बाजार करून गेलो आणि आता कोण बाजारात येता आणि किती घेतात ते पळोवपाक आयला दिसता. कितल्या दिसांनी चवथ? आमचं 1.5 दीस. 1.5 दीस. खंयचे कडेन? वडगाव मडगाव. वडगाव. हॅप्पी गणेश चतुर्थी तुमकां सगळ्यांक आणि लोक सगळे व्हडा उमेदीन जशे जसो टायम वता तशी तशी गणेश चतुर्थी म्हणल्यार चवथ सामकी लागीं पावत आसा. आमी सद्याक बाणस्तारी आसात आणि तुम्ही पळयले की कशा पद्दतीन हांगा सगळ्याच्या तोंडार हांसो आसा. जावं सवाय जावं म्हारग प्रत्येक जाण हांगा गणपती बाप्पा मोरया म्हणत व्हडा उमेदीन चवथ सादर करतात. खावची पानां म्हणटा ती सदांच इम्पॉर्टंट असतात. कसलोय सण आसूं आणि खास करून चवथ आसूं खुबश्या घरांनी खावची पानां हाडातच म्हणून सांगतात. पात्रांव किती आसा रिस्पॉन्स ह्या फाटी चवथीक? पानाचे कसो ओवरऑल रिस्पॉन्स कसो आसा? आसा आसा बरें आसा. बरो आसा. लोक कितें म्हणटा सवाय म्हारग ह्या फाटी सामान? काय म्हणना बरे बरे सवाय दिता म्हणटा. बरे सवाय दिता म्हणटा. ओके. आणि तुम्ही आता सध्या की पानां किती आसा रेट म्हणून पानाचो? पानाचे 40 रुपया कळी विकता. कळ्या का 50 रुपया कळी विकलेली गेल्ल्या वर्साक सोडून विकले 10 रुपया कमी विकले 10 रुपयान. हय आता कितले दीस म्हणले आसा तुम्ही हांगा? आंगी फाल्यां 1 दीस आसा आमी. यो पाना तर तुम्ही पळयला आसतले कशा पद्दतीन हांगा भाऊ पानां विकता आणि हो भाऊ पानां घेवपाक आयला. भाऊ कितें घेवपाक आयला? हांव माटोळी व्हरपाक गेला. माटोळीच व्हरपाक आयला सगळी काय माटोळेचे सामान? हो जो पळय तांबडो बाजार आसा तांबडो बाजार म्हणल्यार कितें म्हणटा हांगा? बाजार म्हणजे सगळं तांबडेच आहा. बेडे तांबडे नाल तांबडे तुझे सगळे चडशे तांबडो आणि हे पळय लोक भोंवता ते कपडे घालून तांबडेच भोंवता. तुम्ही हांव मात पाचवो घालून आयला. निळो घातला तुवें पाचवो घातला. हय, बरोबर. हांवें तांबडोच घालून येवपाचो. पळय सगळ्या तरेची उमेद हांगा पळोवपाक मेळटा. गणेश चतुर्थीची म्हणल्यार एक वेगळीच हे हिंदू धर्मान एक तो सौंदर्याचो देव. तेणी कितली वर्सांच रानान आपली तपश्चर्या केली गणपतीन आणि ही फूल जी पळय हे फ्रूट पळय आता जे पळय माटोळेक बांदता ते तेजेच एक उदाहरण आसा की कितली वर्सां तो आपल्या भावाक लागून तो भावाचे हेका शोध करपाक कार्तिकेची शोध करपाक लागून तो गेलो आनी थंय वाटेर ताका खुबशे हे सहन करचें पडलें. कसली फळां मेळटा ती खावप आनी तेणी रावप आनी तोच उद्देश हो माटोळी बांदता ते कारण तें अशें. रामकृष्ण हरी. म्हाका दिसता भाऊन सामकें इमोशनल जावन फक्त माटोळेचेच न्ही तर म्हाका दिसता गणपती बाप्पाची एक वेगळी काणी सगळ्यांक हांगा सांगिल्ली आसा. भाऊ देव बरें करूं आणि हॅप्पी गणेश चतुर्थी. जेन्ना चवथ म्हणटात आणि माणकुली भुरगीं जशी पळोवपाक आमकां मेळटात व्हडा उमेदीन तीय बी ह्या तयारेक लागिल्ली असतात आणि तांचो आवडीचो आसता तो सदांच फोग आणि कपडे आणि बाकी सगळी तयारी मागीर व्हडल्यांनी करपाची. कशी चल्ल्या ह्या फाटी तयारी? बरी चल्ला. कितें घेवपाक आयल्यान? माटोळेचें सामान काय फक्त बाजार पळोवपाक? माटोळेचें सामान सगळें घेतलें? हय चालू आसा. बाय तुवें कितें घेतलें? बाय म्हणटा आपणें खूब कितें कितें घेतलें. तुका कितें आपूण सांगू? आपणें घेतलें रे जाय तें ताका तें जें पळय हांसता न्ही त्या हांसता ताजे वेल्यान सगळें प्रूव जाता. एनीवे पात्रांव थँक्यू सो मच. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. आणि अशा पद्दतीन हांगा सगळे लोक जे व्हडा उमेदीन व्हडा संख्येन प्रत्येकाच्या तोंडार हांसो आसा. आणि कित्याक हांसो आसचो न्ही कारण ही गोंयची म्हत्वाची सण चवथ आणि चवथीची परब ही हांगा सद्याक चालू जावपाची आसा आणि म्हणूनच नेटान सगळ्यांची तयारी चालू आसा.
कितें सांगतलो चलपा पसून जागो ना हरशीं कितें आसता लोक मातशे म्हाका पळयता आनी वळखता आनी पात्रांव यो यो म्हणटात. ह्या फाटी लोकांक हांव बी कांय दिश्टी पडना कित्याक ह्या फाटी लोकांक फक्त दिश्टी पडटा ती चवथीची माठोळी आनी चवथीची बाकी सगळीं फळां फुलां आनी बाकी सगळें. भुरगेपण मेळटा न्ही तेन्ना हांव सदांच रावतां आनी तांकां विचारता बाबा कशी चल्ल्या चवथ किंवा बाय कशी चल्ल्या चवथ. बाबू कशी चल्ल्या चवथीची तयारी? बरी झाली. बरी जाली जाली तागेली तयारी सगळी इज रेडी. पात्रांव कशें आसा तुमी कितें म्हणटात चवथीचेर कितें भावा? चवथीचेर म्हणजे आमी वार्शीक हांगा येता बाणस्तारी आनी बाणस्तारी वार्षिक बाणस्तारी येता म्हणल्यार तुमी खंय रावतात तर? आमी रावता वास्को वास्कोच्यान बाणस्तारी वार्षिक. वार्शीक येता आनी हांगा ती लोकांची ती उर्बा आनी लोकांची हें पळोवन आमकां उमेद येता आनी आमी हांगा सद्दां सगळो बाजार आमी हांगाच करता कित्याक हांगा पारंपारीक जे सगळें मेळटा पळय न्हू तें आनी दुसरे कडेन मेळना आनी हांगा आमचे लोकल जे लोक येतात आपल्या घरांत पिकयल्ली जी भाजी आसता आनी ती हांगा विकतात न्हू तें पळोवन एक बरें दिसता की आमचो आजुनी जो लोक हे ऑर्गेनीक जे व्हेजिटेबल्स जे हांगा विकतात आनी ते घेवन आमी चवथ साजरे करतात आनी आमचे हितून आमची हेंची चवथ बरी जावची म्हणून आमी एक वास्कोसून हांगा येतात आनी हेंकां आमी मदत करता आमचे माटोळी घेवन हे भाजयो घेवन हे सगळें करून. वास्कोच्यान बाणस्तारी वास्को कांयच घेना बाजारांक? वास्को आमी घेतात पूण ही ती म्हणजे थंय करता तो नॉर्मल बाजार हांगा करता तो स्पेशल बाजार. स्पेशल बाजार तशें म्हणटात. आतां कितें कितें घेतलें सद्याक? सद्याक आमी माटोळी सगळें सामान घेतलेलें आसा आनी आतां आमी आई आतां थंय गेल्या हे घेवपाक म्हणजे आमचे देवाच सगळे आनी आतां हेजे फुडें आमी आमचो व्हेजिटेबल्स कितें घेवपाचें घेतलें आनी वयतलीं घरा. व्हेजिटेबल गेल्ले खतखतें करपाक सारकें सगळ्यांनी वचपाचें हां वास्कोकारांनी स्पेशल आनीक जे कोण बाकीचे आसा ते एड्रेस मागीर दिता. आनीक बाकीचे सगळे तुमी जर सामान जर पळयत चवथीचें कशें तुमकां रिस्पॉन्स दिसता? म्हणजे एक फाटी लोक म्हणटात की ह्या फाटी चवथ अशी दिसत ना थोडे लोक म्हणटात ना ह्या फाटी दिसता. तुमकां कितें दिसता? लोक चवथीचो जसो गणपती पायता व्हेरी नेक्स्ट दिसून लोक फुडली चवथ केन्ना येतली हेजी वाट पळयतात आनी म्हाका दिसना की अशें की लोक पयलीं भशेन म्हाका दिसता की हेजे लोक सामके रावले सारकें गणपतीचें आगमन करपाक आनी चवथ बरें मोठ्या लेवलाचेर करपाक लोक भुरगे घरा घुमटे प्रॅक्टीस करता मकर करता हें सगळें पळोवन अशें दिसता की हो बोवाळ आजुनूय आसा आनी उर्बा ही आनी उमेद ही सगळे भुरगे ल्हान भुरग्यांक आसा. आतां म्हाजो चलो घरा कडेन आयज तो बरो ना म्हण रावला हें करून बरो ना म्हण पूण म्हाज्या वांगडा मकर करपाक हें सगळें करपाक फुडें सारको एक नंबर. सो हे उर्बा आनी ही उमेद सगळ्यां मदीं जाणटेल्या पोटान ते नेण्टेल्या सुद्दां सगळ्यांक उमेद आहा ती. आनीक उमेद म्हणलीच म्हणून जायना ती उमेद आपणे सामकी फुल्ली कशी साजरी करप हेंय म्हाका दिसता सगळे लोकां मदीं हांगा कळटा. आनी दुसरें म्हणजे ल्हान भुरग्याक जर उलोवपाचें जालें जाल्यार तांचो फोग घेतलो फोग ऑलरेडी आतां ताका रावला तो म्हणटा फोग घेवया खंय वास्को फोग घेवया खंय आतां वास्को लागता भावूय आसा तोय रावला ताका सो दोगांकय घेवन वचून फोग घेवपाक जाय नाल्यार एकट्या घेतल्यार मागीर थंय घरा कडेन मागीर बोवाळ. फोग लावपाचोच पूण सांबाळून लावपाचो आनी पोल्युशन करप ना कमी करप. ओके थँक्यू सो मच. हांव न्ही चणे भिकणां म्हणल्यार सामको पिसो. जात्रेक फेस्ताक वता आसतना पयलीं चणे भिकणाचो मांड खंय आसा तें पळयता पूण हांव इतलो सरप्रायज जालो आज जेन्ना बाणस्तारी बाजाराक भितर सरलो भितर सरतनाच मातसो मुखार आयल्यार चणे भिकणाचो मांड आसा. आतां हो चवथी खातीर स्पेशल आयला काय सदांच हांगा आसता हें आमी जाणून घेवया. पात्रांव कशें कितें हें चणे भिकणाचें मांडाचें? हांगा हांव बेरेस्तार शुक्रार डेली बसतां बेरेस्तार शुक्रार आसता पण आयज चवथीचो बाजार लोक येतात लोकांची तयारी चालू आसता म्हणटा टायम पासाक लोक चणे व्हरतात. हय म्हणजे चवथीच्या निमित्यान चणे भिकणां लोकांचे खावन पडटात. हय हय खातात आनी म्हाजी डेलीची गिरायक आयज बेरेस्तार शुक्रार आसलेल्या कारणान गिरायक जाता. हय पूण चवथीचे खातीर तुमचें कितें स्पेशल चणे भिकणां भितर कितें हें आसता? म्हणजे चणे आनी भिकणां मेळटातच पूण गिरायक वायज तुमचें प्रॉफीट वायज म्हणजे कितें तुमकां फायदो पळोवपाक मेळटा चड? ना ना हे रेगुलर गिरायक कशें आमचें. हय त्या प्रमाणे एक मेन म्हणजे आयज आमचो शो आमी एक्स्ट्रा हाडला चवथीच्या बाजाराक लागून तोय बीन सोंपात येयलो. शो म्हणजे हो मोक्याचो चिवडो बी. मकाचो चिवडो हय हय. तुमचे कितले दीस चवथ? आमची 1.5 दीस. खंयचे कडेन? मार्सेला. माशेलाक जाली तयारी सगळी? जायत येयली ऑलमोस्ट जायत. म्हाका दिसता बाकीच्या लोकांक सगळ्याक हांगा स्पेशल बाजाराक येवचें पडटा पूण तुमी बाजाराकच आशिल्ले कारण तुमकां आनी ती चड व्हडलें टेन्शन घेवन बसपाक ना. ए म्हाका हें दी रे ए म्हाका तें दी रे म्हणलें की तुमगेली सगळी तयारी जाली. तुमी म्हणटा तशेंच हांवें कालच्यान हांव बाजार करीत आसा हेवूय घेतात तेवूय करता. म्हणजे चवथीचो बाजार करपाची उमेद ही वेगळीच आसता. तूं बाजारा आसूं नाल्यार आनी खंय आसूं हें ह्या पात्रांवान दाखोवन दिलें आसा. पात्रांव थँक्यू सो मच आनी हॅप्पी गणेश चतुर्थी. थँक्यू.
हांगा माटोळीची तयारी चलता आसतना जो पात्रांव सामको व्हडा उमेदीन हांगा माटोळी विकपाक सामको सजून आनी नटून राविल्लो आसा. हांव जेन्ना भितर सरलो पयलोच प्रश्न, पात्रांव कितें जाय म्हणलें म्हाका फक्त एक बायट दी, म्हाका म्हणलें शूटिंग घेवपाक जाय. पात्रांव कशी चल्ल्या चवथीची तयारी? एकदम बेस्ट मस्त पैकी जाता. किती आसा लोकांचो रिस्पॉन्स? हा लोकांचं काय बरो बाजार जालो एकदम. आनीक हें इतलेंच हाडिल्लें काय आनीकय चड हाडिल्लें? खूप आलो सगळं सोंपलो. सोंपलो? आजच व्हेला काय काल बी? काल बी आसले. आणि चड कितें खपलें म्हणजे आमी जेन्ना माटोळेचें सामान म्हणटात लोक घेता आसतना कितें एक आनी दोनूच म्हणून घेना, सगळे ओवरऑल घेतात. पूण तुमकां चड कित्याचें गिरायक पडलें? आमकां चड पेणी सोंपल्यो, कातले सोंपले, मागीर ते बोनां सोंपली, मागीर चिबलां सोंपली, तोलगां हांकां बरें गिरायक जालें आनी आम्हालाय भरपूर सोंपले. दर वर्साची चवथ आनी अंदूची चवथ कितें फरक दिसता तुमकां? वर्सा पेक्षा अंदू बरो जालो बाजार, एकदम बरो जालो. जे बाजार बरो जालो की चवथ सामकी त्या भशेन जातली म्हूण कळटा? ते भाशेन सामकें उमेदीन, कांयच टेन्शन घेवपाची गरज ना. तुमची चवथ खंय? आमी हांगा कुंडय बोमा. कितले दीस गणपती? 1.5 दीस. बरी जावनी चवथ. हॅप्पी गणेश चतुर्थी. तर तुम्ही पळयलां आसतलें की कशे पद्दतीन फक्त घेवपीच न्ही विकपी सुद्दां सामके हुमळशिकेन गणपती बाप्पाच्या स्वागताची वाट पळयतात. आनी कित्याक न्ही हो आसात तर आमचो सण सामको असोच आनीक बरे भशेन सजून बरे भशेन चवथ मनोवपाचो. सुगंधी सुगंध आमी जेन्ना पळय खंय वतात न्ही आनी बरो जेन्ना पळय वास येता न्ही ऑटोमॅटीक त्या मनशाक विचारप जाता जो कोण धूप किंवा उजवाती लायता ताका, अरे कसलो परफ्यूम मारला, कसली उजवात लायल्या. आनी अशें सांगत जाल्यार सगळे लोक जसो जसो वास येता तशे हांगाच येतात. कारण हांगा तुमी पळोवपाक शकतात उजवाती, धूप आनी सगळ्या परस म्हत्वाचें म्हणजे बरो घमघमीत उजवातीचो वास. वेगळे वेगळे फ्लेवर्स हांगा आसात. जाणून घेवया कितें स्पेशल ह्या वर्साक तांणी नवें कितें हाडलां जाल्यार. पात्रांव वास सामको घमघमीत येता. अशें दिसता की सामकी चवथ सुरू जाली म्हणजे चवथीची तरी तयारी चालू आसा. प्रत्येक जाण सामके वास जसो येता तसो तुमच्या हांगा दुकाना मरे येतात कारण घमघमीत वास. हांवूय पळय तसोच आयला. कितें आसा स्पेशलिटी ह्या वर्साची? आसा मातसो लायटली आसा तितके म्हटल्यार चवथीची अशी आसता वर्सान एकदा तशीच आहात तशी काय ना. कितें स्पेशल माल हाडला ह्या फाटी चवथीक? चवथी म्हणल्यार 6 आयटमां. फर्स्ट धूप मागीर आनी उजवातीचे सॅम्पल आनी 5 in 1 ते आनी बॉक्साचे बी आसा तशें. धूप कितें अंदू कितें स्पेशल आसा? कारण हे धूप हांवें पयलें नाशिल्लें तसलें पळोवपाक मेळटा. हय बरोबर ते वेगळे वेगळे हाडला आज. हो कसलो धूप? ते लॅव्हेंडराचे ते फ्रेग्रन्स आहा. लॅव्हेंडर? हय फ्रेग्रन्स आहा 5 फ्लेवराचे 5 आहा. 1 2 3 4 5 फ्लेवर. 5 फ्लेवर. आणि उजवाती बिजवाती कसो रिस्पॉन्स आसा ह्या फाटी? म्हणजे एक फाटी म्हाका याद जाता लोक उजवाती व्हरता आसतना बॉक्सात व्हरताले, अलीकडे मदीं मागीर 2-2 पुडे 1-1 पुडो अशें व्हरपाक लागले. ह्या फाटी कितें आसा? आसा मातसो लायटली म्हणले हां पुढे पुढे व्हरता तशी काय प्रॉब्लेम ना. बॉक्साचे बी पुढे पुढे व्हरता. हां पुढे पुढे मेगळे बी व्हरता, बॉक्साचे बी व्हरता आनी लुजाचे बी व्हरता घरा कडेन यूज करपाक. पूण चवथीची तयारी सामकी नेटान चल्ल्या हें कळटा. हय चवथीचे तयारी ते सगळे. थँक्यू सो मच पात्रांव. आनीक येतलो हांव मागीर एक दीस व्हरपाक कारण बरे भशेन सजोवन मांडून दवरिल्ले आसा आनी बरो घमघमीत वास पळयतकीर हो धूप आनी ह्यो उजवाती म्हाका दिसता सगळे लोक मुद्दाम येवन हांगा व्हरतलेच व्हरतले. चवथ म्हणली की चवथ हो आमचो व्हडा उमेदीन मनोवपाचो सणच पूण ताज्या बरोबर घुमट आरती ही आमची परंपरा. आनी हो पात्रांव हो पळय सामको व्हडा उमेदीन चवथ मनोवपाच्या तयारेन हे घुमट घेवन खंय तरी असोच भायर वतालो. हांवें आपोवन हाडलो आनी तो व्हडा उमेदीन हो पळय हांसत आसा. तो म्हणटा आपूण चवथीची तयारी बरोबर घुमट आरतीची तयारी करता. पात्रांव मातशें वाजोवन दाखय. हो आवाज असो कानार पडलो की आनीकय प्रूव जाता की चवथ सामकी तेकल्या म्हणून. आनीक पात्रांव कशी चल्ल्या चवथीची तयारी? चवथीची बरी तयारी जाल्ल्या. आमची भुरगीं आरती शिकता त्याला ते घुमटा जाय न्हू त्याला आमी ती आतां तयारी चालू आसा आमची. आरती शिकता म्हणजे आतां चवथीकच खातीर आरती शिकता काय हरशी पसून चालू? कॉम्पिटिशना वयता भुरगीं. पूण हे फक्त आतां कॉम्पिटिशना खातीरच काय घराकय बी आरती? आमचे सगळे हांगा बाणस्तारी घरा आसा न्हू सगळ्या घरांनी भोंवता
घरांनी काकड आरत्या खातीर हाजो व्हडा प्रमाणात उपयोग जाता किंवा जेन्ना गणपतीचे पुजा जाता आनी आरत्यो जातात तेन्ना एक घुमटाचो उपेग व्हडा प्रमाणात गोंयकार करतात. बाकीची तयारी जाली माटोळेची? हय हय माटोळी भरपूर येयल्या न्हू हांगा. पोर्तुगीज टायमारचो ही माटोळी आसा. बाजार हो पोर्तुगीज टायमा वयलो. ते आतां हे तशी परंपरा चालू आसा. बाजार पोर्तुगेज टायमा वेलो. हय हय हय. पोर्तुगीज टायमार पासून तो ब्रेस्ताचो भरतालो रातचो. शुक्रारचो सोंपतालो. ह्या फाटी सामकी चवथ तशी वेवस्थीत बरी मेळ्ळ्या. आनी त्याच प्रमाणे दुसरो प्रश्न विचारपाचो म्हणल्यार अंदू तुमगेर कितले दीस गणपती? आमचे अंदू 30 साल बाणस्तारी सगळे 7 वाडे आसा इतके 30 साल अंदू म्हणून बरी आसा तयारी करपाची. सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन तयारी आनी तातूंत भितर घुमट आरती आनी भुरगीं उमेदीन भुरग्यालो फोक घेवन जालो? ना आतां घेतली फोग. फोक लास्टाक? फोग भरला हांगा थंय मारुती देवळाडे. कसलो फोक? हो दारू ते हेजे आसता ते सुरसुरी बीन. सुरसुरी गांवठी. थँक्यू सो मच पत्रांव. पावस सुरसुरी बाण बॉम्ब एनिवे चड पोल्युशन मात करप ना पूण फोग लावपाकूच जाय कारण चवथ ही आमची सगळ्याची आवडीची परब आनी बऱ्या भशेन ती मनोवप ही आमची परंपरा जावन आसा. थँक्यू सो मच. हॅपी गणेश चतुर्थी. सद्याक तुमकां हांगा मोके दिश्टी पडटात आनीक मोक्याचोच बाजार एक स्पेशल भरला. मोके खतखत्यांक घालतात, मोके भाजून खातात, मोके उकडून खातात आनी मोके अशे खुबश्या कामाक उपयोगाक पडटात आनी लोकांले आवडीचे मोके हांगा बाणस्तारीच्या बाजारांत आमकां दिश्टी पडटात. 50 रुपया के बाय 50 रुपया के बाय 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया. पत्रांव कशी चल्ल्या तयारी कितें सांगता लोक? 50 स वर. अबय म्हाकाय सांगता 50 6 वर म्हणून. कितें करपाचें? हय दी खतखती करपाचें? ते माटोळे बांदता माटोळे बांदपाचे. पूण अशें कितें स्पेशल आसा तर? मोके सगळे एकच न्ही, माटोळे बांदपाचे काय खावपाचे म्हणून वेगळे येतात? ते बारीक मोठे मिक्स येता. बारीक मोठे मिक्स येता. माटोळे म्हाका बरी लागतात ते खावपाक मोठे ते बरे लागतात. टॅक्निकल इन्फॉर्मेशन तो म्हणटा माटोळेक बांदपाचे आसा ते बारीक आसा, खावपाक मोठे बरे लागतात. म्हाका हरशीं हें इन्फॉर्मेशन खबर नाशिल्लें कारण मोके म्हणटा ते मोके दिसले की उबारून व्हरप ही आमची परंपरा आसताली. पत्रांव ह्या फाटी कितें आसा लोकांचो रिस्पॉन्स मोके घेवपाक येता तांचो? घेता बरे पण घेता. बरें आसा. चवथीची सामकी तयारी नेटान चल्ल्या म्हणून कळटा? आसा असं म्हणटा तो आनी खऱ्यांनी आमकां दिसून येता हाजेर कांय दुबाव ना. तर तुम्ही पळोवपाक शकतात की हांगा बाणस्तारी बाजाराक सद्याक नाल्ल सोलून दवरिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटात आनीक नाल्ल म्हणटा तो चवथी कडेन लाख मोलाचो महादेवाचो नाल्ल आनीक देवाचें कसलेंय कार्य अशें असलें की आमकां नाल्ल हो जायच पडटा. पत्रांव ह्या फाटी कसो कितें रिस्पॉन्स आसा नाल्ल जे लोक घेवपाक येता तांचो? येता लोक येता खूब येता लोक आमचे कडेन व्हरपाक आनी व्हरतात देवाक बी आनी खावपाक बी व्हरतात देवाक घालपाक बी व्हरता. अशें कांय ना बरें व्हरता. आसा तुम्ही बाणस्तारी बाजाराक दर बिरेस्तार शुक्रार किंवा अशे आठवड्याक केन्नाय बसतात काय फक्त चवथीच्याच निमित्यान स्पेशल आयल्या? आमी आठवड्याकूच बसता. आठवड्याक म्हणल्यार बाजाराकूच बसता. बाजाराक बसतात पूण चवथीच्या निमित्यान कितें स्पेशल रिस्पॉन्स आसा? अशें म्हणल्यार आयज मातशें चड हे जालें आमचे चवथीच्या तयारी लागून. चवथीच्या तयारी लागून आयज मातशें बरें जालें. देवाक लागून हे जालें मातशें. नाल्ली मातशी चड गेले आयज पयलीं भशेन चड गेले. जाता बाकीचो ओवरऑल रिस्पॉन्स बाजाराक पळयतकीर कसो दिसता? लोक येता ते कितें सांगता? चवथीची तयारी नेटान चल्ल्या ती कळटा? येता लोक येता खूब येता. पयलीं भशेन मातशें चड आतां लोक बाजार येता पळय तेज्यान मातशें चड जाले आयज लोक आनी भायर बी गर्दी भरल्या लोकांक बी येवपाक मातशें येता पूण येता लोक जाता सारकें. थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयता आसतले कशा पद्दतीन तो सांगता की बाकीचे दीस आनी चवथीचे तयारे कडेन खूब जमीन आसमानाचो फरक आसता. हे ह्या बाजाराक बाणस्तारीच्या आमकां व्हडा उमेदीन पळोवपाक मेळटा. तर बाणस्तारी बाजाराक तुम्ही पळयला आसतले कशा पद्दतीन लोकांची चवथीची तयारी सामकी जोरान चालू आसा आनी कित्याक आसची ना. चवथ ही गोंयची सामकी
उमेदीची परब आनी हो सण गोंयकार दर एकलो गोंयकार इमोशनल जावन मनांतल्यान मनयता आनी ताजी तयारी सामकी नेटान कशी चालू आसा लोक कशा उमेदीन आसा हें आमकां पळोवपाक मेळटा आज आमी आशिल्ले बाणस्तारी पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत चवथ स्पेशल ओनली ऑन RDX गोवा.